बट लिटल मस्कारा डजंट हर्ट. आमच्या बरोबर आज अशीच एक स्वामिनी आसा, रेश्मा मोहम्मद, जी होम टू होम ब्युटी सर्विसेस प्रोवायड करता. हॅलो रेश्मा. सो रेश्मा, म्हाका सांग, तुवें हो बिझनस कित्याक चूज केलो? मातशें म्हाका पयशांची ही आशिल्ली, खूब स्ट्रगल करून हांव हांगा पर्यंत पावला. कित्याक म्हणून म्हाजी एक चली आसा आनी तेजे ग्रोन अप आनी तेजे स्टडीजा खातीर म्हाका मातशें अर्निंग जाय पडटा, तेका लागून. आनी तूं कसो बिझनस चलयता? म्हणजे होम टू होम सर्विसीस म्हणल्यार तुका कस्टमर्स कशे येता आनी मागीर तूं कशें तांकां सर्वीस डिलिव्हर करता? हांव माउथ टू माउथ म्हाजें स्प्रेड जाला की हांव ब्युटी सर्वीस करता म्हणून. क्लायंटांक म्हजें काम आवडटा, मागीर एक क्लायंट केला, ताका आवडला आनी परत आनी एक क्लायंट, अशें जावन मातशें स्प्रेड जाला आनी आतां म्हजें बिझनस ओके. सो तूं आतां प्रत्येकाच्या घरान वचून तांकां जाय तशे सर्विसीस दिता. हे सर्विसीसान आतां कितें कितें आसा? हे सर्विसीसान सगळे वॅक्सिंग, पॅडिक्युअर, मॅनिक्युअर, फेशियल्स, क्लिनअप, थ्रेडिंग, हे सगळे तेजे. मागीर तुका आतां घरा कडेन सपोज आपोवपाक जाय जाल्यार तुका पयलीं तुजी अपॉयंटमेंट घेवची पडटा. येस, पयलीं अपॉयंटमेंट, कित्याक एक क्लायंटाक घर केलें की मागीर परत म्हाका एकच फावटी 2 सायडीक जावचें ना न्हू, ताका लागून. मागीर हो बिझनस करतना तुका कितें डिफिकल्टीज जावं कितें हर्डल्स येता? ऑफकोर्स, केन्ना केन्ना क्लायंट आसता, केन्ना क्लायंट नासता. दिसभर वेस्ट जाता, वयता म्हजें टायमींग सगळें जाता. केन्ना मूव खूब आसा आनी इवन त्योहार कितें कितें आसता तेन्ना खूब चलता म्हजें काम. केन्ना केन्ना स्लायटली स्लो जाता बिझनस तेन्ना. ओके रेश्मा, सो आतां तूं हो बिझनस करता म्हणजे तूं प्रत्येकाच्या घरा वचून तुज्यो ज्यो ब्युटी सर्विसीस आसा ती लोकांक दिता. सो आमचे जे खुबशीं बायलां, खुबशीं चलयां अशीं आसतलीं जी घरान बेकार आसा, सो हो एक तांकांय बरो ऑपॉर्च्युनिटी आसा ब्युटी सर्विसीस प्रोवायड करपाक. सो हे सर्विसीस सपोज स्टार्ट करतले न्हू जाल्यार इनवेस्टमेंट, ताजो रिटर्न्स, ताज्या बद्दल कितें उलोवपाक सोदता? ऑफकोर्स स्टार्ट मातशे पयशे आमकां घालपाकच जाय, कित्याक आमकां हें शिकपाक जाय आनी मागीर आमकां ऑफकोर्स घरा बसून ते टायम वेस्ट करपाचे बदला आमी वचून ते अशें काम करूं शकता. ताका आमकां बी थोडे पयशे मेळटा, तशें जाता लोकांक बी ते ब्युटी सर्वीस होम टू होम मेळटा, ते इज गूड. इमानदार आसपाक जाय फर्स्ट ऑफ ऑल, ते मेंटेन करपाक जाय, ते मेन. सो इमानदारीचेरूच तुवें कस्टमर्स आतां मेरेन जोडल्या. ओके. सो ही आशिल्ली आनी एक स्वामिनी जी होम टू होम ब्युटी सर्विसीस दिता. तिणें एक बरी मॅसेज दिल्या की आतां मेरेन जितले कस्टमर्स तिणें जोडल्या ते फक्त एक इमानदारीचे. ओंकार फळारी बरोबर अपर्णा बडिगर, प्रुडंटा खातीर.